तितून परत एक मोठो विषय आमच्या हातीक लागलेलो आसा टॅक्सीच्या संदर्भात। तेचेर उलोवपाक आयची प्रेस हांगासर आपयल्ली आसा, तेचेर सविस्तर म्हायती दिवपाक। आयज जेन्ना टॅक्सी मिटराचेर आयज सगळे वादळ चल्लेले आसा गोंयांत, वेगवेगळे स्टेटमेंट येता सरकारा कडसून, तशेंच सरकारांतले मंत्री जे आसा हे वेगवेगळे स्टेटमेंट करता आनी वेगवेगळ्यो सगळे कडेन रिएक्शन येता। टॅक्सी चालका कडसून येता, टॅक्सीचे मालक जे आसा तेंचे कडसून येता, वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळी रिएक्शनां येता। आतां जेन्ना आमी हो विशय हातीन घेतला अखिल गोवा बस मालक संघटने तर्फे, जेन्ना आमी कोर्टान गेले, लोक आयुक्ता कडेन गेले, तश्योच ज्यो लिगल गोश्टी ज्यो आसा, लिगल गोश्टी पळय जे आयज कितें घडटा ती एकूच मनीस असो आयज हांव आसा ह्या विशयाचेर लिगल अभ्यास करून आयज सरकारा पर्यंत हो विशय पावयता। आनी त्या संदर्भान हेचेर खोलान उलयतना आयज सांगपाक सोदता तुमकां मिडिया मार्फत ह्या सरकाराकूय जाग हाडटा। ऑलरेडी रिप्रेझेंटेशन 2 दिसां पयलीं सरकाराक दिल्लें आसा, कितें म्हणून की जो टेंडर फ्लोट जाला मिटरचे पळय लावपाक पळय रोज माल्टा ऑटोटॅक ही कंपनीची पळय सिलेक्ट जाल्या आनी हे टेंडर फ्लोट केल्ले मिटर लावपाक, तेन्ना त्या टेंडरान कंडिशन आसलेले की खंयचोच जो डायरेक्टर आसता किंवा ओनर आसता कंपनीचो तो क्रिमिनल बॅकग्रावंडान इन्वॉल्व आसपाक जायना। हो कॉमन एक टेंडरान लिगल पॉयंट आसता आनी त्या पॉयंटाचेर एंटीसिडंट रिपोर्ट मागलो वयता डिपार्टमेंटा मार्फत। आयज दुख्ख दिसता सांगपाक, आयज आमी हांगासर मोठो मालक मानी गुंतलेलो आसा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली बँकिंग सिस्टम सगळे घेतलेले आसा आनी हे सबलीज केल्ले आसा कोणा कडेन, आनी सबलीज करतना कोट्यांनी हेणी पयशे त्या कंपनी कडसून घेतलेले आसा आनी त्या कंपन्यांक टेंडर दिता म्हणून अक्षरशः तेंची फसवणूक केल्या आनी हो पयसो जो आसा हो मनी लॉन्ड्रींग आनी हवाला मार्फत भायल्या राष्ट्रांनी धाडलेलो आसा। आनी हेका लागून हो विवेक नागपाल जो आसा हेका बेंगलोर CIDन कर्नाटका CIDन तेका 12 तारखेक अटक केल्ली बेंगलोरच्यान। आतां ही सगळी आमकां म्हायती एका न्यूज पेपरा वरसून सगळी गावल्या आनी हो विवेक नागपाल जेन्ना आमी वाहतूक खात्या कडेन चवकशी केली तेंच्यांनी आमकां उत्तर दिलें की ह्या मनशाचो कांय संबंद ना म्हणून ह्या मनशांचो कशा तरेन संबंद आहा ह्या कंपनी कडेन हेचे सगळे आमी पुरावे हाडल्या। कारण हेचे जे 2 चेडे आसा, हे विवेक नागपाल म्हणटा पळय तेचे 2 पळय चेडे आसा पळय तेंचे करण विवेक नागपाल आनी कार्तिक विवेक नागपाल हे 2 पळय तेजे चेडे आहा, हेंचे रोज माल्टा कंपनी पळय जी आसा त्या कंपनी कडेन 50% शेअर आसा आनी तेचो बापूय मोतीलाल नागपाल हो तेचो विवेक नागपालाचो बापूय हेचे कडेन 100 उरलेले 99% शेअर आहा। म्हणजे 100% शेअर जे आसा ते ह्या फॅमिली कडेन आसा। हो तेंचो सगळो फायनान्सर आनी हेचे रिलेशन ह्या कंपनी कडेन आसा। हे सगळे आमी कागदोपत्री आनी ह्या पुरो हितून रिप्रेझेंटेशन म्हणजे कंप्लेंट सरकाराक पळय दिल्या हितून सगळे नमूद केल्लेले आसा। आतां आमची मागणी आहा सरकारा कडेन की जे ट्रान्सपरन्सीच्यो गोश्टी उलयता सरकार तांकां मिटरला आनी टॅक्सीवाल्यांक ट्रान्सपरन्सी हाडपाक जाय। आतां ह्यो गोश्टी पळय ज्यो घडल्या क्रिमिनल बॅकग्रावंडाच्यो पळय ज्यो गोश्टी घडल्या हेचे इन्व्हेस्टिगेशन आतां करचें आनी हो टेंडर इमिजिएटली रिवोक करचो, टेंडर इमिजिएटली कॅन्सल करचो। ही हांव मागणी कित्याक करता की 2007 जेन्ना शिमनीतूच हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटीक सिलेक्ट केली, शिमनीतूच कंपनीक हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी लोकांक प्रोवायड करपाक सिलेक्ट केली वाहतूक खात्यान, त्या वेळाचेर कंपनीचो असोच डायरेक्टर जो आसलो नितीन शाह हो क्रिमिनल बॅकग्रावंड एक्टिविटीन मर्डर केसीन एक्यूज जाल्लो। हो मुद्दो आमी वाहतूक खात्याक आनी त्या वेळेचे सरकार दिगंबर कामत यांच्या मुखार मांडलो। तेंच्यांनी चवकशी केली, 5 IAS ऑफिसरांची कमिटी नेमून चवकशी केली। त्या चवकशीच्या अंतर्गत जो पळय रिपोर्ट येयलो त्या रिपोर्टाच्या आधाराचेर त्या वेळाचेर टेंडर स्क्रॅप करून उडयलो। तेन्ना तेका लागून आयज हांव मागता ह्या सरकारा कडेन जे ट्रान्सपरंट आनी प्रामाणीक सरकार म्हणटा पळय त्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेजे कडेन आयज हांव मागता की हे पळय एकार एक आमी तुमकां पुरावे दिता, एकार एक पुरावे दिता तेन्ना आतां तरी ह्यो कायदेशीर गोश्टीच्यो बाब जी पळय कायदेशीर आहा पळय त्यो चाल ढकल करूं नाका हेचेर। कित्याक इतले दिवन सुद्दां जर तुमी जर काय करचे ना जाल्यार मागीर शेवटी
आमकां कितें ना कितें एक मोठे कितें तरी एक आत्महत्या तरी करच्यो पडटल्यो तुमच्या दारांनी. ही परिस्थिती उत्पन्न करूं नाका. माझी मागणी आहा जे सेल्फ एम्प्लॉयड पळय आयज भुरगे आहा गोंयकार जे पळय जे धंद्यान इन्वॉल्व आसा पळय तेंचेर ह्या सरकारान खंय तरी आत्महत्या गोवा मायल्स स्क्रॅप करा, मागीर आमी मिटराचो विचार करता. हो आमचो मुद्दो आसलेलो. आयज मिटरूय लावपाचे घोशणा करता आनी लोक आयुक्तान येवन गोवा मायल्साकूय प्रोटेक्ट करता गोवा सरकार. चल्ला कितें काय म्हणून मुख्यमंत्री ज्या तरेन वावुरता त्या तरेन आमकां महाभारताची याद जाता. महाभारतान कसो भीष्मांक खबर आसलेली की आपूण असत्याचे वाटेन आहा, कौरवांच्या वाटेन आहा म्हणून. आपूण असत्याची लढाई लढटा हस्तिनापूरचे राज्य राखपाक लागून. म्हणून हो मुख्यमंत्री पळय तो भीष्म भाशेन जाला हांगासर. जे कौरव पळय हेच्या वांगडा पळय जे आसा सगळे मोविन गुदिनो, तो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट राजन सातार्डेकर किंवा बाकीचे सगळे पळय जे इन्वॉल्व आहा पळय भितर हे मंत्री पळय हेंकां ह्या कौरवांक भिवनूच मुख्यमंत्री भीष्म जाला. आतां एका मृत्यूशय्या इलेक्शन मेरेन ते उबी करून दवरता. भीष्मांक तेन्ना कितें जगपाक लागून युद्ध सोंपपासर उदकाचो पुरवठो केल्लो. हांगासर मुख्यमंत्र्याक उदीक आतां तेणी फुकट केला म्हणटा उदकाचो पुरवठो नळाचे पायप तोंडान सोडपाचो प्रश्नच येना. कित्याक उदीक तरी फुकट आहा. आतां विश्वजीत राणे हाका सर लावपाक येता काय ना तो पळोवचो पडटलो. एक मुद्दो म्हणजे सांगपाचो म्हटल्यार आमी कळकळीचें आतां सरकाराक आव्हान करता की वारंवार कोर्टाची ऑर्डर हाडली, लोक आयुक्ताची ऑर्डर हाडली गोवा मायल्साच्या संदर्भात, कोर्टाची ऑर्डर हाडली हायकोर्टाची आनी आतां कंपनीचो जो तेका हे सेफगार्डूच करूंक शकना. म्हणजे आनीक लिगली कितें उलोवपाक सरकारा कडेन तोंडूच ना आनीक ठोस सांगपाक. म्हणजे आनीक चाल दखल करपाची. म्हणटच तेका लागून कळकळीचें आव्हान करता मुख्यमंत्र्याक की हेची दखल घेवची आनी हो टेंडर जो आहा तो इमिजिएटली रिवोक करून उडोवचो आनी नव्यान कितें आहा तो प्रोसेस करचो. ही एक मागणी. दुसरी म्हणजे मुद्दो हांव आतां एक मांडपाक सोदता हांगासर की काल मायकल लोबो कडेन काही 7-8 जाण टॅक्सीवाले मेळपाक गेले आनी भायर येयल्या उपरांत तेंच्यांनी प्रेस स्टेटमेंट दिलो. म्हाका दिसता मिडियान विचारले काय तेणी उलयले खबर ना की आमी जी पदयात्रेची घोशणा केल्या. आतां ही पदयात्रा आमी कित्याक आयोजीत केल्या की टॅक्सीवाल्यांनी हांगा 3 म्हयन्या पयलीं जें आंदोलन केल्लें तितून हे मुगेंबो बी म्हणटा पळय तेंच्यांनी थंय घोशणा केल्लेली कितें म्हणून की आमी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हद्दपार करतले उडयतले म्हणून. आतां हे सरकार जर उडयतले जाल्यार घरान बसून उडोवंक शकना. म्हणून आमी तेका लागून आमी कितें प्लॅन केला की 2 तारखेच्यान 2 ऑक्टोबरांच्यान पदयात्रा सुरू करप कोस्टल बेल्टान. सरकाराची अकार्यक्षमता, सरकार खंयच्या पावड्यार अपयशी थारला, सरकार खंयच्या भ्रश्टाचारान गुंतला, सरकार कशा रितीन लोकांची फकाणां मारता, कसो टॅक्सीवाल्यांचो घात करता हे सगळे लोकां पर्यंत डोर टू डोर भोंवन आमी सांगपाचो आमचो प्रयत्न आहा ह्या यात्रेंतल्यान. हांगा कोणाक बसवाल्याक लागून लढपाचो प्रयत्न ना किंवा आनी कोणाक लागून. हांगा सगळे वाहतूक जे आहा तेंकां न्याय हक्काक लागून लढपाचो ह्या यात्रेचो उद्देश आहा. हो उद्देश न अभ्यास करता ह्या उद्देशाचेर कोण तरी एक मुगेंबो काल स्टेटमेंट करता की पदयात्रे वांगडा आमी टॅक्सीवाले ना. ताका सांगपाक सोदता हांगासर हांव की हे मुगेंबो सारकिले पळय जे मनीस आहा तेणी हे फुलाचेर पळय सिजनाक फुलां पळय ज्यो फुलता तेचेर जशें गांधीलमूस कशें एकठांय जाता तशातली हेंची वृत्ती आहा गांधीलमुसा भाशेन. हांगा आझाद मैदानाचेर 3 म्हयन्या पयलीं जवळ जवळ 5-6 हजार टॅक्सीवाल्यांनी आंदोलन केलें. तेन्ना हो गांधीलमूस हांगा भोंवतालो, वेगवेगळ्यो घोशणा करतालो. सरकार म्हणटालो आपल्या दारान येवंक जाय आनी हो निर्लज्ज मनीस नालायक मनीस हो आतां सरकाराच्या दारान भोंवता. कित्याक हेचे कडेन कांय साध्य जालें ना. काल हो मायकल लोबोच्या दारान सर मायकल करून भोंवता. पयर हो मुख्यमंत्र्याच्या वाटल्यान थंय भोंवतालो कांयचो मुख्यमंत्री गेलो तेन्ना खंय घोशणा उरली सरकार आपल्या दारान येवंक जाय. टॅक्सीवाल्यांक कितें न्याय दिलो हेणे आयज पर्यंत हांगासर. आनी जे आतां कायदेशीर रित्या आमी कितें पळय हे विशय हातीन घेता हितून खोडो घालून तेंचेर अन्याय करपाचें काम हो मनीस हांगा करता. ह्या मनशाचो आमी निशेध करता. ह्या मनशाक सांगूंक सोदता की आतां जे पळय तो गांधीलमूस जावन पळय भोंवता हेवटेन तेवटेन हेका कोण लागीं धरिना, हेंकां कांय किंमत ना. आनी जी पदयात्रा पळय घोशणा जाल्या पळय त्या रितीन ती जातली आनी ह्या सरकाराक उक्ते करपाचें काम आमचें पळय जें आमी हातीन घेतलां तें आमचें अवश्य पूर्ण जातलें. तुमकां कितें विचारपाचें ना केल्या सरकाराक रिप्रेझेंटेशन ऑलरेडी केलां. चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी ट्रान्सपोर्ट, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट म्हणजे हेंचो इन्वॉल्वमेंट आहा. हे आतां कितें करता रे पळय ह्या ना जाल्यार पुलीस कंप्लेंट करपाचो फुडें एप्रोप्रिएट कितें एक्शन घेवपाक जाय ती घेतलो. मिटर बसोवपाचो रोज माल्टा कंपनीक पळय टेंडर गावला 70% मिटर ते बसयता.
आनी सेक्युरिनेक्स कंपनी आहा ती 30% मिटर बसयता म्हणटो ह्या कंपनीचो खंयच्याच कंपनीचो टेंडर जो पळय फ्लोट करता तेन्ना क्रिमिनल बॅकग्रावंड आसपाक जायना डायरेक्टराचो किंवा ओनराचो किंवा कोण संबंदीत मनीस आहा तेजो हो आमकां हांगासर गावला तेन्ना 2007 चिमनीत उच्चाक जो न्याय दिला तो आयज सरकारान हांगा लावचो ही आमची मागणी आहे सादी मागणी सरकारा कडेन पुरावे सगळे सरकाराक दिल्या